नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. तिळारीचें उदक गोंयच्या वाटेर. मेन गेटीक बिघाड आशिल्ल्यान उदक सोडूंक कळाव जाल्लो. आज सोडलां. फाल्यां सांजे 6 मेरेन उदक पर्वरे पावतलें म्हूण WRD मंत्री शिरोडकार सांगता. तिळारीच्या कालव्या सारखे करपा खातीर थंयच्यान गोंयांत उदका पुरवण बंद आशिल्ली. 20 तारखेर उदक सोडपाचें. 8 दीस उसरां पावता. तिळारीचें उदक सोडूंक कळाव जाल्ल्यान पर्वरे साळगांव वाठारांत उदकाची शॉर्टेज आशिल्ली. उदक 20 डिसेंबराक सोडपाचें आशिल्लें, मात मेन गेटीन प्रॉब्लम जाल्ल्यान कळाव जाल्लो. आज गेट सारकी केल्या उपरांत उदक सोडलें. आणि हे उदक दोडामार्गाचेर आतापर्यंत क्रॉस जालें आसतलें आनी म्हजे हिसपान फाल्यां सांज पर्यंत मॅक्सिमम फाल्यां सांजचे 6 पर्यंत उदक पर्वरी पावूंक जाय. 6च्या पयलीं केन्नाय 4 पावूंक शकता, 5 पावूंक शकता, इवन 3 पावूंक शकता. तर उदकाची रेग्युलर सप्लाय जी आसा पळय ती फाल्यां सांजची साकून म्हणजे फाल्यां सांजची रातची आनी परवाच्यान सुरू जातली. साळ गांवांत उदक जे आमी लिफ्ट करतात तें उदक लिफ्ट करपाक चालूच उरतलें आनी शिवाय हे कॅनलान उदक येता तेंय चालू आसतलें. आनी त्यामुळे म्हजे हिसपान मे म्हयन्याक सुद्दां उदकाची विशेष अडचण हाडची ना. नॉर्थाक आतां मुखावेल्या 3 दिसां नंतर शेतीक उदक मेळटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिरगांवच्या मायनिंग लीज ब्लॉकांतल्यान लयराई देवूळ भायर दवरूंक सरकार तयार आसा. मुख्यमंत्री मया जमनीच्यो सनदी दिवपाचे कार्यावळींत उलयला. मयेच्या सरकारी जमनीत कोणूय बेकायदेशीर घरां बांदता, घरां बांदून विकता आसत जाल्यार, तशेंच कोणूय असलीं घरां विकतीं घेता आसत जाल्यार तीं घरां फुडें मोडटले हें लक्षांत दवरचें. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. शिरगांवचो इशू उलोवन सोडो येता. विरोध करपाची गरज ना. लयराईचें देवूळ मायनिंग लीज वाठारांतल्यान भायर दवरूंक सरकार तयार आसा, मुख्यमंत्री उलयलो. मया लोकांक जमनीच्यो सनदी दिवपाची कार्यावळ जाली. सरकारा कडेन ज्यो उलयल्या उपरांत गजाली सुटूंक शकता ताका लागून रस्त्यार येवपाची गरज ना. मदीं ताणें म्हजे कडेन विशय मांडलो, लयराईचें देवूळ लिजान येता. आमकांय लयराई तितलीच प्रिय आसा. आमूय देवळाचो आदर करता. आमकां लिजान येयल्लें केन्नाच जाता. आतां खातीर हांवें ताकाय सांगलें, लिजान येता आसत लिजा भायर काडून दिवपाची जबाबदारी आमची आसा. लिजा भायर काडून वयल्यान जाय जाल्यार ती जमीन सरकाराची आसत जाल्यार कायम ती देवळाक सुद्दां दिवपाची तयारी आसा. मया सरकारी जमनीर बेकायदेशीर घरां बांदूंक मेळची ना म्हूण शिटकावणी. सरकाराच्या जागेक जर कोण आतां घर बांदून तिसऱ्या मनशाक विकता आसत जाल्यार इन फ्युचर तेजी घरां डेमोलिशन जावपाक शकता. आनी घर बांदता तेणी याद दवरचें, विकता तेणी याद दवरचें, घेता तेणी याद दवरचें. मया इवेक्यू प्रॉपर्टी जर कोण आतां नवीन घर बांदता आनी जर बांदलेलें घर नवीन विकत घेता जाल्यार तें डेमोलिशन जालें जाल्यार सरकाराक, आमदाराक आनी डेप्युटी कलेक्टराक जबाबदार धरूं नाका. आमदारूय कांयच करूंक शकचो ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन सनबर्नाचे फाटभुंयेर ड्रग्सांक आळाबंद घालूंक पुलिसेन खासा टीम केल्या. क्रायम ब्रांच, एंटी नार्कोटीक, फॉरेन्सीक आनी सिनियर पुलीस अधिकारी हे टीमीत. SP वाल्सन उलयला. ताणें सनबर्नाच्या सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें. सनबर्नाचे सुवातेचेरूच न्ही, लागसारच्या वाठारांतय खंय पुलीस नजर दवरून आसतले. सावंड पोल्युशनाचेरय हायकोर्टाची ऑर्डर चालीक. फाल्यां सावन 3 दीस सनबर्न. ड्रग्साचेर आळाबंद घालूंक खासा टीम केल्या. उत्तर गोंय SP उलयलो. ताणें पुलिसांची टीम घेवन सनबर्न सुवातीचें इन्स्पेक्शन केलें. सनबर्न के लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स बनाए टू एंश्योर दैट नोबडी इज meddling into any unnecessary chemical or drug intake. We are deploying special teams consisting of crime branch, anti-narcotics, local police and forensic teams. सनबर्नाच्या सुवातेरूच न्ही, लागसरच्या वाठारांतूय ड्रग्साचेर नदर आसतली. डायरेक्टर फॉरेंसिक लेबोरेटरी वरना मेरे साथ बैठा हुआ. इनके जो सीनियर एक्सपर्ट्स हैं ये लोग भी क्राइम ब्रांच के साथ, DYSP क्राइम इज ऑल्सो हियर, क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक स्पेशल टीम बनाए. ये लोग सनबर्न के वेन्यू में
or from outside periphery में, moreover in the nearby Anjuna and Talangud area, they will be doing patrolling in that area. साऊंड पोल्युशनाचेर हायकोर्टाच्या ऑर्डरीची अंमलबजावणी जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. मोपा विमानतळावेल्यान देशांतल्या 10 शारांक जोडपी इंडिगो कंपनीच्या फ्लायटीक ब्रेक. 17 ते 31 जानेर मेरेन फ्लायटी बंद. फ्लायटीचे इंजीन बदलपाक हो ब्रेक म्हूण TTAGचो अध्यक्ष निलेश शाह सांगतात. रिपेराचें काम सोंपतनाच फ्लायटी परत सुरू म्हूण इंडिगोंतलीं सुत्रां सांगतात. अमृतसर, देहरादून, पटना सारक्या शारांक जोडपी फ्लायटी बंद. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयल्यान देशांतल्या 10 शहरांक जोडपी फ्लायटां कांय दिसां खातीर बंद करपाचो निर्णय इंडिगो कंपनीन घेतलो. फ्लायटांची इंजिनां बदलपाक हो ब्रेक घेतला म्हूण TTAGचो अध्यक्ष निलेश शाह सांगता. इंडिगोंतल्या सुत्रां कडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण रिपेरिंग जातकूच फ्लायटां परत सुरू. 17 जानेर ते 31 जानेर मेरेन फ्लायटी बंद. From 15 January till most probably 30th January, these flights will be withdrawn on 8 to 9 flights, including जे इंटरनॅशनल चालू केली अबू धाबी ती विड्रॉ जाता. इट्स स्पेसिफिकली बिकॉज त्यांचे जे इंजिन असता PW इंजिन जे एअरक्राफ्ट आसा एअरबसा, दॅट एज पर द रूल बिकॉज ताका इंजिनान प्रॉब्लेम असतो, दे हॅव टू गो फॉर रिप्लेसिंग दोज इंजिन. सो त्यांचे टर्न बाय टर्न दिल्लो करपाक. सो 40% ऑफ इंडिगो एअरक्राफ्ट हॅज दोज इंजिन. सो त्यांचा जो टर्न आयला, सो ऑलमोस्ट एका बरोबर 30-40 एअरक्राफ्ट त्या इंजिन रिप्लेसमेंटाक वयतले की इंजिन ओव्हरहॉलाक वयतले, वॉट एव्हर वी से. सो बिकॉज ऑफ दॅट द एअरक्राफ्ट कमी जाला त्यांच्याकडे. सो द सर्टन सेक्टर्स दे हॅड टू विड्रॉ. सो दिस आर द सेक्टर्स फ्यू दे हॅव विड्रॉन, बट दे आर इंडिगोचे ऑलरेडी दे हॅव टेकन फ्यू एअरक्राफ्ट ऑन वेट लिस्ट. So we may get those aircrafts on certain routes very soon. सध्या गोंयच्यान अमृतसर, भोपाळ, भुवनेश्वर विमानां वचचीं ना. दक्षिण भारतांतल्या कोइंबतूराकय जोडपी विमान सेवेक ब्रेक. देहरादून, पटना, रांची, वडोदरा, वाराणसी, विशाखापट्टणम वचपी फ्लायट बंद. मजगती कांय रुटांचेर भाड्यान फ्लायटां घेतल्यात म्हूण इंडिगोची सुत्रां सांगता. प्रुडंटा खातीर शिरीष कोकळकार. 2047 मेरेन विकसीत भारत करपाक बायलां शक्त, युवा शक्त, किसान शक्त आनी गरीब कल्याण हे 4 खांबे म्हत्वाचे. मुख्यमंत्री सावंत फोंडे विकसीत भारत संकल्प यात्रे वेळार उलयलो. विकसीत भारत संकल्प यात्रेक 50 दीस जाले. लोकांनी देशाचे उदरगतीक नेटान वावुरचे म्हूण प्रधानमंत्र्याचो VC वरवीं देशभर लावार्थ्यां कडेन संवाद. आझादी का अमृत कालात विकसित भारत 2047 करपाक आमी 4 पिलर महत्वाचे म्हटल्या. तर हे 4 पिलर खंयचे? पयलो पिलर जावन आसा महिला शक्ती, नारी शक्ती. दुसरो युवा शक्ती, तिसरी किसान शक्ती आणि चौथे गरीब कल्याण. तुम्ही जर मुद्दाम पळयशात केंद्र आणि राज्य सरकाराच्यो हर एक योजना या 4 खांब्या भोवती भोंवता. आमी ताका 4 पिलर म्हणटा, कारण देश विकसीत करतलो आसत जाल्यार ताका फाउंडेशन स्ट्रॉंग लागता, ताका खांबे स्ट्रॉंग लागता. म्हणून तर महिला शक्ती, नारी शक्ती हाचो सन्मान करता आसतना माननीय मोदीजी सगळ्यो योजना ज्यो काढल्यो त्यो या महिलांच्या बेनिफिशियरा खातीर काढल्यो. छोटे प्रयासों से ही और हर गांव में, हर परिवार में कुछ न कुछ प्रयास होता रहे, हर कोई जुड़ता रहे, तो विकसित भारत का विराट संकल्प यह देश सिद्ध करके रहेगा. मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यूं ही निरंतर चलती रहेगी. घेऊया एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. मिरामार 10 दिसांचे चली सोडपी पालक पोलिसेक सांपडले. 2 दिसां फाटीं मिरामार कोयराच्या बॉक्सांत घालून हे चली सोडिल्लें. चलयेक GMCंत दवरिल्लें. फाटले 2 दीस सगळ्या आंगांनी चवकशी करून पुलिसेन निमाणे त्या चलयेच्या पालकांक सोदून काडले. तांचेर IPC आनी गोवा चिल्ड्रन्स एक्टा खाला FIR घाला. चवकशेक येवंक पोलिसेची नोटीस. We have registered an FIR. Miramar में we found a newborn baby. So we have registered an FIR. We have tracked the person also.
So legally जो action है ना, we will take action. Female. Go on. I can't give you the more details. It's a case under investigation. But already detained, sir. We are actually interrogating whether whatever legal action is to be taken, we will take. सरकारान लोकांक माफक मोलांत वखदां मेळची म्हूण दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांत जनौषधी फार्मास सुरू केल्या. हॉस्पिटल धड चलना जाल्यार ताचो उपेग कितें काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. जिल्लो हॉस्पिटलांत कोंत्रादी पोस्ट भरपाचे आसात. फायल कॅबिनेटाक घाल्या. रोखडोच निर्णय जातलो म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजिताची विजयाक जाप. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत जनऔषधी केंद्र सुरू जाले. भलायकी मंत्र्याच्या एश्युरन्सान कांय जावपाचें ना. स्पेशलिटी हॉस्पिटल उबारला, मात मेडिकल स्टाफ ना, सुविधाच ना म्हूण विजयान फोग काडलो. आज जेन्ना सरकार एक जेनेरीक स्टोर घालता म्हळ्यार कितें, म्हळ्यार एक अफोर्डेबल मेडिकल केअर आमच्या लोकांक दिवची म्हणून. पूण अफोर्डेबल मेडिकल केअर दितना ते हॉस्पिटल फंक्शनल नाका. यू हॅव अ हॉस्पिटल एंड यू हॅव गॉट मेडिसिन्स विच आर नाव गेटिंग अफोर्डेबल ऑल्सो, but the hospital only is not functioning. So what are you, where do you go? So there is a big issue on this and I am in the court, so I should not be speaking too much. भलायकी मंत्री म्हणटा रोखडेच कॉन्ट्रॅक्टाचे स्टाफ घेतले. दोतोर मेळप सोंपें न्ही. तुमचोच कलिगाक कोर्टा वयचें पडलें. How do you look at? No, I don't look at it in any way. He has gone to ask for justice for this hospital, and I am saying that this has to be done. I am not debating on anything. Tomorrow, even if I file an affidavit, it will be in compliance that within so many months I will complete it. But the reason is also you have to understand is that I must also get now we have contractual posts we have got. I think director has now moved the file. It is coming to the cabinet. So all the contractual posts which are there, they will be filled up. These are on contract basis. We need doctors also. It is not only having the equipment. You need doctors also to run the facilities. Two things are required. Cath lab was assured by our government. Cath lab has to become a reality in the South Goa District Hospital. Second, neurology and neurophysicians are required in case of accidents, and orthopedic surgeons. We need these three main things. Other things, then we can figure it out how to do it. And we need this at this moment. We are going to make sure this happens. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. हळदोणे MRFचे शेडीच्या बांदकामाक थळाव्यांचो विरोध. बांदकामाच्या सुवातेर वचपाचे वाटेर आंदोलन. मामलेदार पोलिसेन तांकां थारावपाचो यत्न केलो. परवानगी नासतना आंदोलन कशें केलें काय म्हूण मामलेदाराचो थळाव्यांक प्रस्न. थंय प्रकल्पूच नाका म्हूण थळावे तेमाक उपसरपंचाचो बावलो करून लासलो. हळदोण्या MRFचे शेडीचे बांदकामाक थळ्यांचो विरोध. बांदकामाचे सुवातेर वचपाचे वाटेर आंदोलन. मामलेदार आनी पुलिसेन तांकां थारोवपाचो यत्न केल्लो. परमिशन नासतना आंदोलन कशें केलें म्हूण मामलेदाराचो प्रश्न. ते नासतना जर तुम्ही खंयचें काम आडयता जाल्यार मागीर येता जातलें. तुम्ही नोटीस दिली ह्या प्रोटेस्टाची ना. कोणाक दिली? कोणाक प्रोटेस्टाची नोटीस कोणाक दिल्या? परमिशन दिलें तुमकां प्रोटेस्ट करपाक? परमिशन दिलें दाखय म्हाका. हांगासर तांकां बांदपाक परमिशन दाखय म्हाका. कायदे देवाची बांय आसा 30 मिटरांक. आदी हांगर सगळ्याक फेरी पडटाली. सरपंचान कितें सांगलें? सरपंच जालें आमकां तुका वास येवचा ना, पूण आमी पर्सनली 2 गार्बेज झोन आमी वचून पर्सनली आमी इन्व्हेस्टिगेट केल्ले आसा. लोकांचे आमी फीडबॅक घेतलेले आसा. लोक म्हणटा कितें घाण येतात. हे घाण कोणी घेवपाची फुडें? सुखो वेश म्हणून सांगतात पळय, मागीर म्हणटात आमी उलयले. कित्याक उलोवचें ना? ज्या मनशाक खबर आहा की आपूण इलिगल करता, फाल्यां मोडटलें, तो कित्याक करता? कितें तरी वेस्टेड इंटरेस्ट आसतलो, त्याचे आनी कितें तरी हें आसतलें, मोटीव आसतलो हेच्या फाटसून. आंदोलन करप्यांनी उपसरपंचाचो बावलो करून लासलो. गांवच्या लोकांक दाखोवंक डॉक्युमेंट तयार दवरला. कोणूच येवंक ना म्हूण सरपंच सांगता. संबंदीत खात्यार येवक ऑर्डर काडिनात, तो मेरेन आमी कांय करूंक शकना म्हूण तो उलयलो. मामलेदाराच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे अजून तरी विलेजाच्या वाटेन कोणूच हांगा येवंक ना आमचे लागीं डिस्कस करपाक. वी हॅव केप्ट ऑल द डॉक्युमेंट्स रेडी फॉर देम for their inspection or to give hand over to them also. I don't know, but my work order is still in force, so that means the work will happen unless there is order revoking that permissions given by the concerned departments of the government. प्रुडंटा खातीर क्लायव्ह आल्वारीस आणि नवसराज साळगांवकार. पणजे महापालिकेचे नवे बिल्डिंगे खातीर बुन्याद घालून 3 म्हयने जायत आयले तरी काम सुरू जायना.
महापौर मोन्सेरात म्हणटा जी सुडाक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्साचे 95 लाख भरपाचे आशिल्ले ते आतां भरल्यात. जी सुडान काम सुरू करूंक परवानगी दिले उपरांत रोखडेंच काम सुरू जातलें. जानेरातूच खंय सुरू जावं येता. पणजे महापालिकेचे नवे बिल्डिंगे खातीर 4 ऑक्टोबराक बुन्याद घाल्ली. काम बेगीनूच सोंपतलें म्हूण तेन्ना मुख्यमंत्री उलयल्लो. ताजे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस बाकीची सगळी प्रिमायसीस जनरलाच्या खातीर CCP एप्रॉक्सिमेटली 75 crores रुपीज खर्च करून तेजी नवी बिल्डींग कंस्ट्रक्ट करता. पणजेकारां खातीर हे पुराय CCP खातीर हे एकमेव सिटी कॉर्पोरेशन ऑफ द पेंजीम गोंयांतले एक बरें प्रशस्त इमारतीन जाय आशिल्ले ताचो आज फावंडेशन स्टोन घालता. जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट पुराय जाता आनी ताजे आमी लोकार्पण करता. काम सोंपपाचे पयसूच कामूच सुरू जावंक ना. महापौर रोहित मोन्सेराताक विचारल्यार तो सांगता पालिके कडच्यान कांयच उरूंक ना. जी सुडाचे पावण्यार उरला. जानेरात काम खंय सुरू जावं येता. G Suda was supposed to clear the infrastructure tax, okay, at PDA. That amount was supposed to have been cleared then. So that amount was not cleared. So later we find out that there was a negative report written by finance. So they raised a query saying that since G Suda is funding they are putting 12 crores towards the funding of a building, CCP should pay the infrastructure tax. So we said, okay, not a problem. We wrote to G Suda and we told G Suda basically to give us a letter saying that CCP should bear the amount. So once we got the letter, we paid that 95 lakhs plus another 32 lakhs I think was pending. So we've cleared that full amount. So now we're just waiting for G Suda to give the contractor permission to start. Once that G Suda gives the contractor permission, we're hoping to start in Jan. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. FC गोवाची ISLांत शुक्रारा नॉर्थ ईस्ट युनायटेड आड गुवाहाटीन इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियमार झूंज. 9 मॅचींनी 23 पॉयंटां सयत FC गोवा टॉप पोझिशनार. नॉर्थ ईस्ट 11 मॅची उपरांत 11 पॉयंटां सयत 8व्या सुवातेर. मजगतीं FC गोवाचो मिडफिल्डर विक्टर रॉड्रिग्स इंजुरीक लागून भायर. FC गोवाक मोठो धपको. Football is more physical. We play in a small space. The actions are very fast, and for sure that this doesn't help this kind of actions. But finally, it's part of the game. Injuries, bans, and unfortunately was for everyone, no. But was for very good players, no. Adrian, Luna, Sheik, Victor, and more players. Jordan Elsie, I remember in the final of the Super Cup, of the Durand Cup. Sorry, big injuries. Easy, but it's easy for me. Because it's the moment that you can push more the players because they are open mindset. They are with a positive mentality in this moment. But in the other part, it's always the same. No, it's try to find the correct point, not here, not too much up, not too much down, and is the motivation is more about the players even. Don't be too focused in that after this I go home, I will rest. No, we need to train and hard work. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. Keep watching Prudent. देव बरें करूं.